जानवायाच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसाराच्या मोसरान मोरान संवसारांत रिगले आनी ताचे अधीन असलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ते मेल्यांतशे दिसले, तांचे भायर सरप एक निर्भाग. आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यानाश कसो दिसलो, पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवे आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयले. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासले आनी होम भलये परी तांकां मानून घेतली. तांचे जडतेच्या दिसा ती परसळटली, सर्व मोदल्यान किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परसांचेर रासवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर फात्येतेल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलेल्याक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तुमचे मदल्या एकल्यान सोत आमडूंक वा बोकऱ्यांक सरोवंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामांतावन फाटीं येतास वेगी वोस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें मनशा बदलाक वोस मुझे जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून मुझे जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणे फरमायले केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार भावुरता. तशेंच तुमकां फरमायले सकड कर्ण जातास तुमी म्हणासय. कितें म्हळ्यार आमी साकर, आमी करी जंय आसले ते मात्र आमी केलां. देवाचे उतार हे.